विक्रम असा आमचे बरोबर वास्को सावन. विक्रम किती चालला? सर वास्कोन तुम्ही सांगिल्ल्या भशेन केसीस आर रियली कमिंग डावन. रिकवरी रेट सारखी बरी चल्ली आसा आनी जशें हांवें पळयतालें की चिखले हॉस्पिटलान जावं बाकीच्या दुसऱ्या हॉस्पिटलान जायती गर्दी भरताली. आतां अशें आयकूंक येता की भरपूर लोक रिकवर जावन परते घरा पावल्या आनी हॉस्पिटलांक अशे प्रचंड अशी गर्दी जी आसताली ती आतां सद्याक ना. आनीक आमी नोटीस केलां की हे पॅन्डेमिकाच्या टायमाचेर जायते जे वास्कोचे जे नामनेचे बिझनसमॅन आसले तांच्यांनी बरी इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी हॉस्पिटलाक मेळची, स्पेशली गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाक. हाका लागून जायते डोनेशनां केल्लीं आसा. हाजे पयलीं आनंद बोस हांच्यांनी एम्ब्युलन्स दिली, सियरा सर्किट्सान एम्ब्युलन्स दिली. आतां काल एक राजाराम बांदेकर ट्रस्टान एक IMA मुर्मू गांवा खातीर एक लायफ सेव्हिंग एम्ब्युलन्स दिल्ली आसा. तशेंच आमी पळयलें की जुवारी एग्रो केमिकल्स जे आसा तांच्यांनी हाजे पयलीं चिखले हॉस्पिटला खातीर एक ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट दिल्लो, पूण तांच्यांनी आयज एक नवीन CSR एक्टिविटी भितर एक 50 ऑक्सिजन सिलिंडर घेवन 5 हेल्थ सेंटर्स ऑफ साऊथ गोवा तांकां हे डोनेट करपाचे आसा. आनीक गजाल आमी पळयता की जे वास्कोन आयज वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह जाले फॉर दी 18 to 44 इयर्स, ताका एक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. म्हणजे कासावली जावं कुठ्ठाळी जावं वास्को, लॅक्टेटिंग मदर्स, दिव्यांग आनी जे कोणाचे 18 to 44 इयर्स एज आसा जावं कोणाची भुरगीं 3 वर्सां सकयल आसा तांचे लोकांनी येवन हांगा बरें एक वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह पार्टिसिपेट केलो. आनी आमी पळयता जशें आतां केस देंवता लोकूय वॅक्सिनेशना खातीर जे मातशे फाटीं फुडें जाताले हाजे पयलीं तेय लोक मुखार सरून आतां वॅक्सिन घेवपाक लागल्या. आनीक मुखेल गजाल म्हणटा ती आमचे जे स्टुडंटान काल एक स्टोरी एक्सपोज केल्ली GMCचेर, ताजेर एक आमचे साऊथ गोवाचो जो सोशल वर्कर आनी आदलो वेलसांवचो पंच रोकोजीन डिसुजा हांच्यांनी डिसायड केलां की ते केसीचेर ते खंय कोर्टान वचून PIL फायल करतले. तांचें म्हणणें आसा की हे जे एक्टिविटी आसा हातून इट हॅज पुट अ लॉट ऑफ पीपल्स लायफ एट रिस्क. म्हणजे जशें आमी एक्सपोज केल्ले जायते मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट जे आसता जावं लोकांचे प्लास्टर जे आसता हे सगळे थंय जळयतना दिश्टी पडलेले. आनी तांच्यांनी सांगलां की गव्हर्मेंटान स्पेशली एक वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री केल्ली आसा, एक हेल्थ डिपार्टमेंट आसता, हेल्थ मिनिस्टर आसा, ताजे एक स्वता GMCन भितर एक बायोमेडिकल वेस्ट ताजे इन्सिनेटर चलपाक जाय. जावं जे वेस्ट मॅनेजमेंटाचे अंडर जे डेजिग्नेटेड कॉन्ट्रॅक्टर आसता फॉर बायोमेडिकल वेस्ट तांच्यांनी एक्टिव्ह रावन ते इन टायम तांच्यांनी तो वेस्ट क्लियर करून डिस्पोज करूंक जाय आसलो. एट द सेम टायम तांचें म्हणणें आसा की एनवायरमेंट मिनिस्टर निलेश काब्राल इज हेडिंग द गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड, तांच्यांनी हाजेर एक एक्शन घेवन ही शूड हॅव मेंटेन की कॉन्ट्रॅक्टर्स आर डुईंग अ गुड जॉब. खंय तरी एक गोंयच्या लोकांचेर एक रिस्क जाल्या आनी वेन इट इज ऑर्डर ऑफ द NGT की इवन लीव्स आनी ब्रांच शूड नॉट बी बर्न्ट इन द ओपन. आनी त्या टायमाचेर ड्युरींग द पॅन्डेमिक येदे व्हडले बायोमेडिकल वेस्टाक जेन्ना एक उजो घालता हाजेर तांच्यांनी सांगलां की ही वील गो टू द PIL, या फायल अ PIL इन द कोर्ट. सर, दिस इज द रिपोर्ट फ्रॉम थँक्स अ लॉट विक्रम.